जशें आमी म्हणिल्लें आसा की गेली 7 वर्सां जाली पयो मतदारसंघांतल्या प्रत्येक भागांत जे आज युवकांच्या संदर्भात आणि खास करून महिलांच्या संदर्भात ज्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय त्यो आमी प्राधान्यान घेतिल्लें आसा. ल्हान कामां ही खूब मोठेपण सांगून वता आणि ह्याच ल्हान कामां कडेन एटॅचमेंट प्रत्येक ग्रामस्थ जे आसा गांवकारी जी सिस्टम जी आसा त्या गांवकारा कडेन खूब एटॅचमेंट आसता आनी म्हणूनच हो जो आजचो जो व्यायाम जी शाळा जी आसा भुरग्यांच्या तंदुरुस्ती कडेन आमी विचार करता आसतना किंवा जो सांजचो जो स्पेर जो टायम जो आसा किंवा सकाळचो आपलो जो व्यायाम जो आसा व्यायाम इतल्याच खातीर जाय आमची जी बुद्धी जी आसा ते बुद्धीक कस जागपाक जाय ती शार्पन जावपाक जाय आनी म्हणूनच स्पार्क येवपाक जाय आनी म्हणूनच म्हाका दिसता सदांच व्यायाम हो खूब म्हत्वाचो असो आजच्या धाकाधुकीच्या ह्या जीवन प्रवासान आनी म्हणूनच आमी एक निर्णय घेतलो की बाबा व्यायाम जर करतलो जाल्यार जिमनेशियम जाय ताका वास्तू जाय आनी ही वास्तू सकट ही जी जिमनेशियम जो आसा ताका आतां आमचे सिंथेटीक मॅट घालून त्याच प्रमाणे बाकीचे सगळे ज्यो इक्विपमेंट्स जे लागतले ते जशे आमचे सरपंच बाबान म्हणिल्ले आसा त्या प्रमाणे हो परिपक्व जिम करपाचो आमचो इंटेन्शन कारण आमी ज्यो काही गोष्टी करतात त्यो आजच्या माणकुल्या तरणाट्या भुरग्यां खातीर करतात आनी ह्या भुरग्यांक केन्नाय घडी अशें आमी बसले त्या बरोबर एक व्यसन मुक्त जावचें ताचो जो वेळ जो आसा तो वेळ ह्या सगळ्या भितर जावचो कारण म्हाका खबर आसा जितले आमी कठीण काम करतले हार्ड एफर्ट घेतले तितलोच पयलो थोडे वेळ पयले 15-20 दिसान एखाद्या मरगळ येवपाक शकता पूण एकदां ताची चालना जाली आनी एकदां ताका रिजल्ट मेळपाक आयलो एका खंयच्या एका भुरग्याक तो खूब आनी आवडीन ताका तें एडिक्शन जाता आनी म्हणूनच ह्या सगळे आयचे आमची गोंयचे एकंदरीत ती युवा मंडळी जी आसा ते युवा मंडळीक भितर एक फ्रेश मायंड्स आसता आनी तांच्या आरोग्या कडेन तांच्यांनी काळजी घेवची म्हणून अशे तरेचे गांवांनी आमी इक्विपमेंट्स जे जिम्स आसात तांकां आमी नवीन इक्विपमेंट्स जे जीम आमकां प्रपोज जाल्ले आसात त्यो सगळ्यो काही गोश्टी करपाक आमी प्राधान्याचेर घेतिल्ले आसात आनी हांव सदांच म्हणटा की जेन्ना गांवचो जेन्ना एक बळ आसतलो त्या वेळाचेरूच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी बरे रितीन आमी काही गोश्टी करपाक शकता. हांव आजच्या ह्या जिमाच्या निमित्यान उद्घाटनाच्या निमित्यान बाकीचे सगळी ह्या वळवय ग्रामपंचायतीक सुद्दां जी कामां जी आसा म्हाका दिसता आमचे आनीक 32 लाखाचें काम आमचे MP लायफ फंडाच्या मुखार अप्रूव जाल्लें आसात तेजे बुनयादीचो फातर एखादो 2 दिसां भितर आमी बसयतले 2 कामां जाल्लीं आसात ती आमी कंप्लीट करतले म्हणून एकंदरीत आजच्या जे आमी पत्रकारांच्या माध्यमांतल्यान म्हणटात 10 लाखाची सुद्दां कामां कितलें म्हत्व आसता हें म्हज्या मतदारसंघान आमी बारीक बारीक गोश्टी आज करून दाखयलेले आसा. सगळ्यांचे उपकार आठयता देव बरें करूं म्हणटा असोच मोग असोच आशिर्वाद तुमचोय आमच्या कडल्यान आसतले. आमी पयलो काम करतात आनी नंतर आमी उलयतात कारण लोकांक कळपाक जाय आनी केन्नाच मोकी आश्वासन दिलें हें आमच्या हातांत आसा आनी जें आमी करपाक शकता तेजेर आमी चड फोकस केल्लो आसा आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तेजोच रिजल्ट म्हळ्यार आजचो हो जिमनेशियमाची आज ही वास्तू जावन आसा. सगळ्या भुरग्यां कडेन मागता की तांच्यांनी ह्या जिमान येवन आपली आरोग्याची काळजी घेवची सांबाळ करचो आनी दुसऱ्याकूय तुमी आरोग्य बरे तरेच्यान कशें जावपाक शकता हो संदेश ह्या जिमाच्या माध्यमांतल्यान दिवचो इतलें सांगून